काळजान बोरे खुशाल लोगूंचो जातकात पयना फारफेर कायना सोगोट मोगाचो मुंटेल तुका योरे आंगा पियरे काजून सुंदर तू गोवा उदंतीच्या शरा. नमस्कार गोंयकारा, हांव सिरील फर्नांडीस, अध्यक्ष चिकाली बाय क्रुसेडर्स ह्या चिखलेच्या पंगडाचो. जाणी घडोवन हाडले पारकोणे कितें तें सांग ही स्पर्धा तुमकां आमकां सगळे गोंयकारांक लागून. ही स्पर्धा आमी घडोवन हाडल्या 4 वर्सां आयज आमकां जातात आनी उडे उमेदीन आनी काळजांचे खोलायेंतून हांव तुमकां सगळ्यांक जाणी पळय हे स्पर्धेंत भाग घेतलो आनी जाणी पळय प्रश्नाचे जबाब धाडले तांकां सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आमकां भरपूर उमेद भोगली तुमचो भाग घेयला तो पळोवन आनी आमी धरूंक ना इतले गोंयकार जे भायर आसात ते भाग घेतले म्हूण. तुमकां एक उमेदीची गोश्ट सांगपाची म्हणल्यार ही पळय आमी 50 पारकोणी घातली, तातूंतली 25 पारकोणी आमकां भायर गोंयकारांनी भायल्या देशांतसून आपआपणाल्या देशांतसून धाडली. ही एक गर्वाची गोश्ट. पयलेच फावट अशें जाता की एक पारकोण्याच्या स्पर्धेंत कसले स्पर्धेंत इतले नेटान गोंयकारांनी भाग घेतलो. तुमकां सगळ्यांक एक मनशाक एक गोंयकाराक जाणें भाग घेवन आमकां पारकोणी धाडली तांकां आमचो चिकाली बाय क्रुसेडर्साचो चडांत चड देव बरें अशें आमी तुमकां म्हणटा. पारकोणी घातलेले मदें आमी चडान खास करून देव बरें करूं म्हणून सोदता बाब मार्क रेवलोनाक, बाय नॉर्मा आल्वारीस आनीक आमचो कला आनी संस्कृतीचो मिनिस्टर बाब गोविंद गावडे. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा निर्वाणा आनी गोवा चित्रा म्युझियम हांकां जाणी आमकां मदत केली आनीक तुमकां आमचे स्पर्धेंत सहभागी जावपाक उमेद हाडपाक तांणी 50% प्रायजीस इनामां तांणी दवरलीं. देखून तांच्या गोवा चित्रा म्युझियमांत एंट्री हाचेर आनी निर्वाणाचे प्रोडक्ट पळय आहा तांचेर 50% सूट आहा. तांचे कसलोय प्रोडक्ट तुमी घेयलो जाल्यार हाचेर तुमकां आमचे प्रायोजक आयली अशें हांव सोदता. आमची इनामां स्पॉन्सर करपी तांकां जसे बाब जॉर्ज वार्के, बाब एडविन मास्करेनस, बाब रेमी बरेटो, बाब नॉर्मन नोरोना आनी शिला बार आनी रेस्टॉरंट. तशेंच काळजांतले दिनवास आठयता हेराल्ड ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन्स आनी तांचे संपादक बाब सुजय गुप्ता आनी तांच्या वांगडच्यांक बाब क्लिंटन, बाब आश्रय आनी बाय डॉल्सी हांकां जाणी आमकां खूब मदत केली. खांद मारून आमच्या वांगडा रावली. 50 पारकोणी तांणी टीव्हीचेर आनी तांचे काफे हेराल्ड ह्या पानार तांणी हाडली आनी अशे तरेन तांणी एक गोंयकाराक हें आमचें पारकोणें पावलें. हें आमचें 4थें एडिशन पारकोणें कितें तें सांग आमी अंतरराष्ट्रीय व्हरपाक चिंतलेले आनी हें चिंतता आसतना आमकां ही चिंतना आमची शार्ती पावंक आदार दिवपाक तयार जाले ऑस्ट्रेलियाचे आमचे गोंयचे भाव आनी तातूंतलो एक मुखेली म्हणल्यार बाब सालस कोरेया. ताची एक संस्था आहा ग्लोबल गोवन्स म्हणून आनी ते एक मॅगझिनूय हाडटा. तो आनी ताचो पंगड एडिटोरियल टीम जी आसा ताणें आमकां हेल्प केलो, मदत केली आनी सांगलें की मुखार वचात आमी तुमकां सपोर्ट करतले म्हणून. आनी अशे तरेन सगळे गोंयकार हे फावट आमच्या ह्या 4थ्या एडिशनाक मुखार सरले आमकां आदार दिवपाक, आमच्या कामाक खांद मारपाक. तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सो तुमी पळयलां आतां 50 पारकोणी घातली आनी 50सांतली 25 पारकोणी अंतरराष्ट्रीय गोंयकार जे आयज आमचे दुसऱ्या गांवांत पावल्या तांणी घातली. 5 कॉन्टिनेंट जे संवसाराचे आसा तातूंतल्यान आमी पारकोणी हाडली तुमचे पासत आनी सादर केली. ऑस्ट्रेलिया जावं, आफ्रिकाक जावं, व सावथ ईस्ट एशियाच्या सिंगापूर जावं, कॅनडा जावं, USA जावं, अरबी देश जावं,
सगल्याक सावन आमी 25 गोंयकारांक विंचून काडले आमची पारखणी सादर करपाक आनी बरो तेणी प्रयत्न केलो. हुशारपण तेणी दाखयलें, गोंयकारपण तेणी दाखयलें आनी 25 14 जाणांक एकठांय करपाक आमकां मदत केली बाय टेसी नोरोना. ही एक वेळची गोंयची भयण आहा, थंय आसता, वावर करता, आपणाचे फॅमिली वांगडा आहा. तिणें 2 म्हयने त्रास काडून ह्या गोंयकारांक विंचून काडून आमकां हेल्प केलें. हांव खास करून बाय टेसी नोरोनाक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमकां पारखणी 50 पारखणी दान केली. आमची एक लेक्चरर बाय आहा माया मोरजकर म्हूण, तिणें थोडी दिली. तशेंच एक कुशावती नायक म्हूण आमकां मौला गांवांत मेवली एक जाणटी बायल. भांडार पारखण्याचें अशें आमच्यान म्हणूं जाता. आमचो बाब इनास्यो गामा आयज संवसाराक अंतरलो. तेच ताचो उगडास करता करता आमकां बाय कुशावती नायकान जायती पारखणी दिली. आनी तुमी सोत मानूंक कठीण लागतलें तुमकां की स्विडनानसून पासून आमकां बाय जेनेट रॉड्रिगेसान पारखणी हाडून दिली. सो हे भाशेन आमी एकठांय केली 50 पारखणी. आमी सोदभाव करता पारखण्याचो, तीय एकठांय केली काणकोणच्यान, केपेंच्यान, हेर गोंयच्या कोणशांतल्यान आनी ती सगळीं तुमचे मदें सादर केली. हांव सोजमाता तुमकां ही आमची पारखणी आवडली अशी म्हणून. हांव देव बरें करूं म्हणून सोदतां म्हज्या पंगडाक, शिकाली बायो क्रुसेडर्स हांकां, म्हज्या पंगडाच्या वांगड्यांक. तांणी म्हज्या उल्याक सदांच हान मारून म्हज्या आदाराक पावल्लीं आसा. जेन्ना जेन्ना तांकां आपयल्यात मदतीक तेन्ना ती सदांच उबी रावल्या म्हज्या वांगडा खांदाक खांद मारून. तांकां सगल्यांक एकान एकट्याक देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्या व्हिडिओंतल्यान एक मॅसेज हांव म्हज्या सगळ्या गोंयच्या आनी गोंयच्या भायर आसलेल्या गोंयकारांक दिवंक सोदतां. ती अशी, आयज तुमी म्हज्या फाटल्यान पळयतात हे एक देखावो घराचो, पयलींची घरां आसतालीं मातयेचीं. हें आमचें गोंयकारपण एका तेंपार. आनी हें गोंयकारपण आयज गोंयांत आमकां दिसता काबार जायत वयता. आमच्या चिखलेच्या गांवांतूय गोंयकारपण काबार जाता, जायते जाण काबार करूंक प्रयत्न करतात. पूण आमी चिकाली बायो क्रुसेडर्स वावुरतात तें गोंयकारपण हें आमचें दायज सांबाळपाक. आमी चिकाली बायो क्रुसेडर्स आमच्या गांवांत जायतो वावर करतात. फकत पारखणीच गायनात. पारखणे हे स्पर्धा आमचें एक ल्हान काम. आमचो गांव चिखलेचो भरपूर फामाद. इतिहासीक भुंयेरां आसात, खाजनां आसात. 17 शेंकडे आदले मोडलेली इगोर्जा सांत बार्तोलोमेवची. ह्यो वस्तू आमी समाजाक मुखार दवरता. कॉलेजीच्या इस्कॉलाच्या भुरग्यांक आमच्या गांवांत हाडटा, तांकां आमचें हें दायजाचें व्हडपण दाखयतात. तशेंच आमचें पळय शेतां आहा, न्हंय आहा, तेतून पळय जें कितें पिकता ताचें व्हडपण आमी सभे माजार दवरतात. आनी हे भाशेन चिकाली बायो क्रुसेडर्स वावुरता. आमी आमच्या गांवचें फुलांचें, रानवटी फुलांचे पासून डॉक्युमेंटेशन केल्लें आहा. झाडां पाडां तशेंच जनावरां हांचेंय डॉक्युमेंटेशन केल्लें आहा. 70 तरी सुकणीं आमच्या गांवची आमी डॉक्युमेंट केल्ले आहा. आनी आमी चिंतता ह्या विशयांचेर पुस्तकां काडपाक आनी इस्कॉलांनी भुरग्यांक दिवपाक. सो हे भाशेन आमी आमचे गांवचे पासत वावुरता. देखून आयज गोंयांत चिकाली बायो क्रुसेडर्स म्हणल्यार सद्याक नंबर 1 चिकाली बायो क्रुसेडर्स हो आयज गोंयांत सगळे सलाम मारतात, कित्याक आमी हे भाशेन वावुरता म्हूण. आमकां जाय की तुमी गोंयकारांनी गोंयांत तशें गोंयचे भायर आहात तांणी मुखार सरचें आनी आमकां आदार दिवचो. जेन्ना जेन्ना आमकां गरज पडटा तेन्ना आमी तुमकां उलो मारल्यार सदांच आमच्या उल्याक जाप दिवची, खांद मारचो. कित्याक आमचे वरवीं तुमच्या आदारान गोंयकारपण सांबाळून उरतलें. तुमी सगल्यांनी जाणी भाग घेतला आनी जी कोण उरल्यात भाग घेवपाची तांकां तुमकां सगल्यांक एक कळोवणी. आमची स्पर्धा काल कवर जाली, पूण जापो धाडपाचो दीस निमणो दीस 20 फेब्रुवाराचो. 20 तारखेर फेब्रुवाराचे रातच्या 12 आमी जापो घेवपाचें बंद करतले. सो ते मेरेन तुमच्यांनी कितल्योय जापो एका पारखण्याच्यो धाडूंक जाता. कसलीच बंदी ना. जाय तितले चान्सीस घेया आनी सारको तो जबाब धाडून दियात. आमी मागता की बऱ्या त्या भागेल्यांनी ही स्पर्धा आमची जिखची आनी ही इनामां आमची व्हरची. तुमकां खबर आसा
पयलो इनाम 15,000 रुपया, दुसरो इनाम 10,000 रुपया आणि तिसरो इनाम 5,000 रुपया. तशेंच 5 कॉन्सोलेशन प्राइजीस आसा 1,000 रुपयाचे रनर्स अपाक. तो येयात, भाग घेयात. 20 फेब्रुवाराचे पासून तुमकां चान्स आहा आनी हे आमचे इनाम जिखोन व्हरात. गोंयकारपण आनी गोंयचे दायज राखून दवरात अशें आमची मागणी. पारकोणी म्हणलें म्हणटकच म्हाका म्हज्या काळजांतूय एक नवी उर्बा येता आनी 50 पारकोणी गायल्या उपरांत तरी पूण म्हाकाय दिसता हांवें तुमकां एक पारकोणें घालचें अशें म्हणून. हें एक बोनस पारकोणें तुमचे मदें मांडटा. हें कॉम्पिटिशनाचें न्हू, कॉम्पिटिशनाची 50 पारकोणी आनी हें सेपरेट. पूण म्हाका हे पारकोणें पळय दवरपाक तुमचे मदें तातूंत उर्बा हाडपाक कोणें तरी एक बऱ्या गोंयकारान उमेद हाडपाक एक इनाम दवरलेलो आसा. सो ह्या पारकोणें फकत फुकट अशें न्हू, ताकाय बी एक इनाम आसा आनी तो इनाम स्पॉन्सर केला निर्वाणा हे कंपनीन. तांचो एक प्रोडक्ट येता काजू फेणीचो. तुमकां खबर आहा काजू फेणी हे आमचे गोंयचे सगळ्यान व्हडलें दायज जे संवसारभर फामाद. तशें पारकोणी आमचें दायज म्हूण आमी प्रमोट करता. तशेंच बाबराज भांडारे निर्वाणाचो मालक काजूची फेणी फामाद करपाक ताचें दायज परगट करपाक वावुरता. सो ताणें ताचे प्रोडक्टाचे ताचे काजू फेणयेचे बाटलेचेर एक इनाम आमकां दवरलेलो आसा आनी तो म्हणल्यार असो. हें जें हांव पारकोणें तुमचे मदें दवरतां तें 150 मनीस तुमी जे भाग घेणारे आसात ते जे पळय 150 जाण पयले जाप दितले ह्या पारकोण्याचे तांकां ताचे खंयचेय एक काजू फेणयेचे बाटलेचेर 35% सूट आसतली. 35% डिस्कावंट आसतलो ताचे खंयचेय गोवा काजू फेणी ह्या ब्रँडाचेर तो दितलो. तर फाटीं फुडें पळयनासतना हे म्हज्या पारकोण्याचो जबाब धाडात. सारको आसूं वो चुकीचो आसूं, जो पळय जबाब धाडटा ताका हो इनाम फावो जातलो. तर आयकात आतां म्हजें हें बोनस पारकोणें तुमकां. दोळो आसा पूण दिश्टी पडना, रस्तो शेणला. कितें तें सांग. परत रिपीट करता. दोळो आसा पूण दिश्टी पडना, रस्तो शेणला. कितें तें सांग. देव बरें करूं. काळजान बोरे खुशाल लोगुंचो जात कात पयना पार फेर कायना सोगोट मोगाचो मुंटेल तुका योरे आंगा पियेरे काजून सुंदर तू गोवा उदंतीच्या शरा